जर खरीच इच्छा गोंय सरकाराक किंवा मुख्यमंत्री सावंतांका आशिल्ली गोंयचें दायज सांबाळून दवरपाची, जाल्यार गोंयचें दायज म्हणजे कितें आनी तें कशें कशें रुपांत आसा हें समजून घेवन मागीर घोशणा जावपाची. म्हणजे फक्तच देवळां मोडलीं इतलेंच जाण जावन देवळांचीच खबर करप हाचो अर्थ तूं हिंदुत्वाचे नदरेंतल्यान उलयता. आनी तें उलोवपाचो तुका अधिकार ना मुख्यमंत्री ह्या नात्यान. हें म्हत्वाचें आमच्या देशांत. आमच्या देशान सेक्युलरिझम धर्मनिरपेक्षताय हें तत्व मानून घेतलां आनी तें कॉन्स्टिट्युशनाच्या प्रियांबलांत आसा, संविधानाच्या प्रस्ताविकेंत आसा. आनी ह्या सेक्युलरिझमाचे लोक वेगळे वेगळे अर्थ लायतात. जगांतूय ताका वेगळे वेगळे संदर्भ आनी वेगळे वेगळे अर्थ आसात. पूण आमचो अर्थ स्पश्ट आसा. आमचो अर्थ असो दोन तरांचो. एक, सरकाराक धर्म ना. सरकाराक धर्म ना. म्हाका आसत, तुका आसत, ताका आसत, मनशाक आसत. प्रमोद सावंताक धर्म आसत, सरकाराक धर्म ना. म्हणटा सरकारान कसल्याय धर्मीक कार्यांत पडपाचें ना. दुसरो ताजो अर्थ असो की सगळे धर्मा विशीं समभाव हो लोकांनी बाळगुचो तो जालोच, पूण हो सरकारानूय बाळगुचो. आनी हो समभाव खंय येता? समभाव म्हणजे खंयच्याय सरकारी कार्यक्रमांत एक स्वामी, एक पाद्री, एक काझी वा मुल्ला आपोवन हाडचो असो अर्थ न्हय. तो धर्मीकच अर्थ जाता. समभाव हाचो अर्थ असो की तूं जर हिंदूचे एक संघटनेक मोर्चा काडूंक दिता अमक्या रस्त्या वेल्यान, तर तसोच मोर्चा दुसऱ्या समाजाकय बी काडूंक दिवपाक जाय. डिस्क्रिमिनेशन करूंक जायना. वेगळ्या वेगळ्या धर्मीक समाजा मदीं हो भेद दवरूंक जायना. जी सुविधा तूं एकल्याक दिता ती सुविधा दुसऱ्याकय मेळूंक जाय ताजे उत्सवाचे दिसा. म्हणटकच हो समभाव आनीक सरकाराक धर्म ना हें लक्षांत घेतलें जाल्यार सेक्युलरिझम म्हणजे कितें तें समजता. आनी तो सेक्युलरिझम पाळपाचें बंधन गोंय सरकाराचेर आसा. देखून गोंय सरकारान कसलीय भास वापरतना विचार करपाची गरज आसा, अभ्यास करपाची गरज आसा आनी जबाबदारेन उलोवपाची गरज आसा. हें जबाबदारेन उलोवप जावंक ना.